लोकाभिमुख सरकार मेळपाक जाय जाल्यार बरे लोक वेचून येवपाक जाय म्हणटकीर मतदारांनी जे समाजा खातीर काम करता तांकांच वेचून काडपाक जाय। प्रचारा वेळार जे बियर बिर्याणीचो माहोल तयार करतात तातूंत मतदारांनी घुसपण उरचें न्ही। कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन मतदारांक उलो मारला। पणजेच्या पोस्ट कार्यालयात आयोजित केल्ल्या स्टॅम्पांच्या प्रदर्शन समारोप सुवाळ्याक मंत्री आयिल्लो। कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक तो जाप दितालो। निवडून दिले, राजकारण जालें, राजकारण सोंपलें, परत जेन्ना इलेक्शन जेन्ना निवडून डिक्लेअर जातलें आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो देन वी विल पे अ पॉलिटिक्स न्ही। ताजे पयलू ना, ताजे पयलू द पीपल हॅज शोन युअर वे, तुमकां दाखयल्लें आसा लोकांनी। सो लोकांच्या खातीर ते काम करपाक दियात, मरे काम करुया, दियात नेम काम करुया। आनी काम जर केलें तेका आमी प्रत्येक जो निवडून मनीस येता तो स्वताचे घरचें काम केन्ना करना, तो काम जे करता तें लोकां खातीर काम करता। आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी लक्षांत दवरप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आनी हें गोंयकारां कडेन आसा की गोंयकारांनी बरे तरेन हें जें कितें करतात ताचेर विचारपूर्वक करून आज गोंयकारां खातीर गोंया खातीर जो कोण काम करतात ताका निवडून हाडून दिवचो। कारण अशें जर जालें जाल्यार एक दीस आमकां खंय तरी हें गोंयकारपण म्हणटा जें कितें आसा पळय न्ही तें आमकां गमोवचें पडटलें। कोण तरी पयशे घेवन राजकारणांत येता, ज्या लोकांनी केन्ना कांय सामाजीक क्षेत्रांत केतलें योगदानूच दिवं ना अशे लोक जर आज राजकारणांत जर आयले जाल्यार राजकारण हें एक समाजकारण जावन आसा, नाल्यार सामाजीक बांदिलकी जी कितें आसा ती तुटतली। आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसा की पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अ गॅम्बलिंग। आनी जें आज दोळे मुखार जें घडटा तें आमी उगड्या दोळ्यांनी पळयतात, पूण हेका जबाबदार लोकूय आसात। कारण लोकांनी आज विचार करपाक जाय आमी कोणाक आज निवडून हाडटात। गोंयची जर मातयेची जर आमकां जर राखण जर करपाक जर जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज मतीन दवरून जें कितें गोंयान जो राजकारणाचो घोळ चलिल्लो आसा त्या घोळाचेर सोल्युशन काडप हें खूब म्हत्वाचें आसा। 3 दिसांच्या ह्या प्रदर्शनाचो सोमारा समारोप जालो। जुन्या काळातले पोस्टल स्टॅम्प प्रदर्शनात मांडिल्ले। A few words about the exhibition, just for the information of Honorable Minister, so this is our 7th district level exhibition being held in Goa, and as I mentioned on the first day, we took every effort to upgrade it to the level of a state level exhibition, and the jury yesterday when I had a discussion with them, they also confirmed that the exhibition standard is of a state level exhibition. We wanted to do that because in Goa it cannot be a district level exhibition, it has to be a state level exhibition. And today obviously we have a special cover on Gumat, that is probably the oldest percussion instrument of Goa. And so we want to carry forward with this effort of popularizing such a healthy hobby among the schools of Goa, and also help the budding philatelists to venture into this hobby little deeper. घुमटाक दायज वाद्याचो दर्जो दिवपाचो विचार चल्ला अशें ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्र्यान सांगले। आमी डिक्लेअर करपाचे आसात थोडेशे आमचे एक कन्फ्युजन आशिल्लें, बट आमी एक कम आउट विथ द सोल्युशन रिलेवंट मेम्ब्रेन असो म्हणून एक हो शब्द घालून आमी ते डिक्लेअर करपाचें आमी ठरलेलें आसा। आता फक्त एक कोड ऑफ कंडक्ट जर लागना ह्या 2-3 दिसां भितर जाल्यार एक आठवड्या भितर प्रॉब्लम तो आसा। I already expressed my things in the कित्याक न्ही फॉरेस्ट थोडे डिपार्टमेंटान थोडे रूल्स एंड रेग्युलेशन्स थोडे फ्रेम केल्ले आसा। That is a long pending thing. And then the moment I took over as a art and culture minister, then only that problem issue has been arose. So तुमकां दिसता बेगीन जावपाक जाय, कारण it is a pride, it is a proud moment of the Goan, because this Ghummat has traveled not only in the India, it is traveled to across the world. आज आमी पळयतात की इवन तियात्रिस्ट सुद्दां
विमान आनी घुमटो घेवन वता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.